युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. अरविंद केजरीवालान हे खेपे गोंयांत येवन घातलो खवदळ. नोकऱ्यो मोफत विजेचे घोशणे उपरांत लोकांक दिले तीर्थयात्रांक व्हरपाचे उतर. गोंयांतल्या सामान्याची भलायकी सांबाळपा खातीर गोंयांत टेलिमेडिसिन डिजिटल प्लॅटफॉर्म. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीचे हजेरीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली घोषणा. नरकासूर जातले ओले चिप्प. 5 तारखे मेरेन गोंयांत झडटलो पावस. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हायती आनी तंत्रज्ञानाचें रुपांतर भलायकेंत करपातूच भारताचो फुडार लिपला. वखदां म्हारग जाल्यात. जेनेटीक मेडिसीन सर्वसामान्या मेरेन पावोवपाचो आमचो यत्न आसा, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें. जाल्यार चौरंगी ग्रुप्साचे मदतीन प्रायोगीक तत्वार गोंयांत टेलिमेडिसिन डिजिटल प्लॅटफॉर्म ही संकल्पना राबोवपाचो आसात. ह्या प्रकल्पा अंतर्गत गांवांतलीं भलायकी केंद्रां उपकेंद्रां गोमेकोक जोडटलीं. दोतोर प्रमोद सावंतान घोषणा केली. केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरीचे हजेरीत टेलिमेडिसिन डिजिटल प्लॅटफॉर्माची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली. मेडिको एक्सपर्ट्स आणि चौरंग ग्रुप्साचे मजतीन हो प्रकल्प राबयतले. गोमेकोंतल्यान थेट गांवांतल्या पेशंटांचे डायग्नोसीस आनी ट्रीटमेंट करपाची तरतूद तेतून आसा. गोमेकोत जाल्ले सुवाळ्यात भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, डीन दोतोर शिवानंद बानेकारे हजर आसले. पुराय प्रकल्पा खातीर सरकार एकय पयसो मोडचे ना, दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आमकां टेलिमेडिसिन्स ह्या प्रोजेक्टाक एक 15 ते 20 दीस पयलीं बाबा अतुल शिरोडकर हांच्यांनी सांगलो की टेलिमेडिसिन्स हो प्रोजेक्ट आमी गोंयांत सुरवात करपाक शकता. हांवें आमचे हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणे हांच्या कडेन फक्त आयडिया शेअर केली आनी तेंच्यांनी विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमचे गोवा मेडिकलचे डॉक्टर्स, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेसचे डॉक्टर्स, द डीन, he have taken the initiatives and whatever the required infrastructure. First time this project we are doing without spending the single pay from the government under the CSR by the Chaurangi group of companies. हांच्या पुराय CSR एक्टिविटींतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट करता. जरी आमी ट्रायल बेसिसचेर एका वर्सा खातीर प्रोजेक्ट करता आसत जाल्यार definitely the Apex Institute of the Goa Medical College, which will connect to our district hospital, it will connect to the primary health center, and it will connect directly to the patients. ताचे कन्सल्टेशन्स हांगासर बसून वाळपय आसतलें, काणकोण आसतलें, पेडणे आसतलें, हांच्या कडेन जर कनेक्ट जालो जाल्यार निश्चितच हाचो खूब मोठ्या प्रमाणात फायदो हो पयलीं म्हणजे गोंयकारांक जातलो आनी नेक्स्ट गोंयांत येवपी प्रत्येक टुरिस्ट आसतलो, बाकीचे सगळे लोक आसतले, हांच्याय खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता. वखदां म्हारग जाल्यात. जेनेटीक मेडिसीन लोकांक मेळोवन दिवपाचो आमचो यत्न आसा. टेलिमेडिसिन हो प्रकल्प नागपुरात यशस्वी जाल्ल्याचें नितीन गडकरीन सांगलें. कोरोनाच्या कठीण काळात हो प्रयोग गरिबां मेरेन पावलो. गोंयांतय तीच अपेक्षा आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें. आयकात गडकरीक. The health service is very important for the country and for the people. And particularly the taking technology to the people is really very, very important. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as a knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future for the country. Telemedicine digital platform is one of the important platform whereby they taking the help of technology and particularly the medico experts, we can give relief to the poor people and those who don't have the facility, particularly the health facility. So using of this technology for the people is very, very important. And today it is a great pleasure and satisfaction for me that with the initiative of Honorable Chief Minister and Health Minister, you are now giving this facility to the people of Goa, and that is the reason I am giving my special thanks to the Chief Minister, Health Minister and all competent authorities being involved in this project. But the problem is that particularly in the medical profession, the costing, medicine cost is very, very high. We need to have more competition, and for that reason we need to have genetic medicine by reducing the rate. In the health sector, to create appropriate facility for the poor people, at the same time availability of the medicine is equally important. So by using technology we can give relief to the people by and large. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान इर्शाद शेख. गोंयचो आदलो राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी केल्ल्या आरोपाक लागून भाजपा भ्रश्ट आशिल्ल्याचें सिद्ध जाता.
आनी ताचे आदी काँग्रेसूय भ्रश्ट आसली. देखून भाजपाच्या राजवटीत भाजपान खंयच्याच भ्रश्ट काँग्रेस फुडाऱ्याचेर कारवाय केली ना आनी काँग्रेसीन ताच्या राजवटीत भाजपवाल्यांचेर. आनी आयज ते सांगतात विकासा खातीर वा आश्वासनां पाळपा खातीर तांचे कडेन खंय पयसोच ना. दोनूय पक्षांचेर आरोपाच्या बाणांचो शिवर करतनाच अरविंद केजरीवालान गोंयकारां खातीर तिसरी घोशणा केली. आपणे दिल्ली उतरां मात आपूण नक्कीच पायटलो. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान उतर दिला. तो म्हणटा राज्यपालान केल्लो आरोप गंभीर आसात पूण भाजप मुख्यमंत्र्याक वाटोवपाक सोदता. मुख्यमंत्र्याच्या विरोधात कागाळ करपा खातीर केंद्रात गेल्यार राज्यपालाकय वगी केलो, केजरीवालान सांगलें. अरविंद केजरीवाल वेंचणुकेचो नियाळ घेवपा खातीर तिसरे खेपे गोंयांत पावलो. कांय लोकांचो ताणें पक्षांत आस्पावूय करून घेतलो. नोंदणीकरणा खातीर चडांत चड लोक तेंको दितात. देखून पक्षाचो तेंको वाडत चल्ला. 25 ते 30% गोंयकार फामिलींनी आपच्या रोजगार हमी आस्वासना खातीर नोंदणी केल्यात. जाल्यार 70 ते 75 कुटुंबांनी आपच्या मुफत वीज येवजणे खातीर नांवां नोंदयल्यात, अशें केजरीवालान सांगलें. आप पक्ष सत्तेत आयलो जाल्यार गोंयकारांक मुफत तीर्थयात्रा घडोवन हाडटलो, अशें नवें उतरय ताणें दिलें. Of the AAP, Kejriwal said. He has now promised a free pilgrimage for Goans if our party comes in power. कई लोग पूछते हैं और कि ऑपोजिशन वाले भी आरोप लगा पैसा कहाँ से आएगा. आप रोज आके कहते हो ये भी मुफ्त देंगे वो भी मुफ्त देंगे, पैसा कहाँ से आएगा. उसका जवाब अभी गोवा के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने दे दिया कि पैसा कहाँ से आएगा. ये ऑपोजिशन पार्टी अगर आरोप लगाती तो समझ में आता था. ऑपोजिशन का तो काम ही आरोप लगाना. ऑपोजिशन वाले तो सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं. बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के गवर्नर, उनकी अपनी पार्टी के गवर्नर अपनी पार्टी के सीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट सीएम है. मुझे लगता है 1947 के बाद से आज तक आज़ाद भारत 75 साल हो गए. 75 साल में ये पहला वाक़या है कि किसी गवर्नर ने अपनी पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगाया है. एक गवर्नर के पास दो तरह से इंफॉर्मेशन. एक तो कई सारी फाइल्स जाती हैं गवर्नर के पास. जैसे दिल्ली के अंदर मैं मुख्यमंत्री हूँ, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ तो कई ज़्यादा फाइलें जाती हैं. यहाँ भी कई फाइलें जाती हैं. और दूसरा गवर्नर का अपना तंत्र होता है. उस तंत्र के जरिए गवर्नर को बहुत सारी सरकार की इन्फॉर्मेशन मिलती है. ऑफिसर्स आते हैं, इंटेलिजेंस होती है, बहुत सारे. तो जो आरोप सत्यपाल मलिक जी ने लगाए हैं वो आरोप बहुत गंभीर हैं. लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने की कोशिश कर रही है, अपने मुख्यमंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है. इसका मतलब ये कि खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में, गोवा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में जब केंद्रीय लीडरशिप को बताया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चोरी कर रहा है, तो केंद्रीय सरकार ने मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय गवर्नर को ही हटा दिया. बोले चुप हो जाओ और नहीं बोलेगा. इतना करप्शन है, इतना करप्शन है. कांग्रेस भी करप्शन करती थी, बीजेपी भी करप्शन कर रही है. दोनों ही करप्शन करते हैं. इसीलिए कांग्रेस की हिम्मत नहीं होती बीजेपी के खिलाफ बोलने की. उनको पता है कि अगर बीजेपी के खिलाफ बोले तो कांग्रेस वालों को जेल में डाल. ऐसा क्यों हुआ? 10 साल से बीजेपी की सरकार है और एक भी कांग्रेस के पुराने मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ. अगर कांग्रेस करप्शन कर रही है तो बीजेपी वालों ने 10 साल में किसी को जेल क्यों नहीं भेजा? दोनों मिले हुए हैं. मिल बांट के मलाई खाते हैं. मिल बांट के 5 साल तुम चलाओ, 5 साल फिर हम चलाएंगे, फिर 5 साल तुम चलाओ, 5 साल हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे, तुम हमारे खिलाफ एक्शन मत लेना. बड़ा इंटरेस्टिंग. अभी प्रमोद सावंत जी ने कहा कि सरकार हमारी बनेगी, ऑपोजिशन कांग्रेस की होगी. दोनों ने बैठ के डिसाइड कर लिया कि हम सरकार बनाएंगे, तुम ऑपोजिशन. तुम्हारे ज़्यादा भी आ जाएं तो हमारे पास भेज देना, सरकार हम बनाएंगे, ऑपोजिशन तुम्हें. इतना प्यार मोहब्बत दोनों के अंदर कभी नहीं देखा. आम आदमी पार्टी गोवा को पहली बार एक ईमानदार सरकार देगी. जैसे दिल्ली के अंदर एक ईमानदार सरकार दी. और मेरी सारी अखबार वालों से है कि कल की हेडिंग लगा देना कि केजरीवाल ने कहा कि पहली बार गोवा को एक ईमानदार सरकार देंगे. ये नई बात है, गोवा की राजनीति में नई बात है. आज तक भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है, ये भी भ्रष्ट है.
भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं था। पहली बार ईमानदार सरकार देंगे और पैसे की कमी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है। रोजगार भी देंगे, बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, फ्री बिजली भी देंगे, और आज मैं एक और ऐलान कर रहा हूँ वो भी करेंगे, और अभी आने वाले 2 महीने में मैं कई सारे ऐलान करूँगा वो भी करेंगे, सारा करेंगे, सारी गारंटी पूरी करेंगे। गोवा 365 खातीर दोनापावलच्यान इर्शाद शेख आनी संदीप कामुलकर. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मडगांव कुमनीदाद बिल्डिंगेची अवतिकाय जाल्या. दिसान दीस हे इमारतीची भलायकी बिगडत चल्ल्या. कुमनीदाद संघटनेच्या कोतान केन्नाय ही घालून घेवपाक शकता. हे इमारतीची दुरुस्ती करची अशें जायते खेपे सांगून पळयलें. निवेदनूय भेटयलें, पूण अजून मेरेन कोणीच पावलां उबारूंक नात. मडगांवच्या कोमुनिदाद इमारतीची भलायकी दिसान दीस इबाडत चल्ल्या. दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलें ना जाल्यार ती केन्नाय आडवी जावं येता. कोमुनिदाद संघटनेन भंय उक्तायला. फाटलीं 4 वर्सां जालीं संबंदीत यंत्रणेक हे इमारतीची दुरुस्ती करता अशें मागपी निवेदनां भेटयत आयल्यात, पूण कोणच आयकपाचे मनस्थितीत ना. दक्षिण गोंय कोमुनिदादेचो अध्यक्ष फ्रँकी मॉन्तेरोन सांगले. आमी इनिशिएटीव घेतलेलो. ओल्ड आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग आसा मडगांव, ती सारकी करपाक. कित्याक इतले पावस गेले आनी ती तेजे कंडिशन वर्स जायत आसा. सो आमी इनिशिएटीव घेवन एडमिनिस्ट्रेटरान ताजी स्टेबिलिटी मागलेली फ्रॉम द युनिवर्सिटी फार्मागुडी. तांणी दिलें की स्टेबिलिटी ताजी बरी आसा, बट अर्जंट ताका रिपेर जाय आनी ताजे पडे ओल्ड स्लॅब्स पडे आसा वरांडा, ते मोडपा जाय म्हणून. सो आमी सांगले एडमिनिस्ट्रेटरान आमी खर्च करता सगळो, बट तुमी एस्टिमेट ऑफिशियली एस्टिमेट मागोंक PWD कडेन. सो तांणी एस्टिमेट मागलो तो PWDन एस्टिमेट दिल्लो फक्त रिरूफिंगाचो. सो हे ते ओल्ड स्लॅब पडे आसा ते मोडना आसतना रिरूफिंग करपा जायना. सो फर्स्ट दॅट हॅज टू बी डन. ताजो एस्टिमेट नासतना हें काम करपा जायना. सो आतां एडमिनिस्ट्रेटरान आनीक लेटर केला की ताजो एस्टिमेट दिवचो म्हणून. इन द मीन टायम आतां म्हयनो जालो हांवें एडमिनिस्ट्रेटर लेटर केल्लें. सगळी पडे आमच्यो सावथ गोवा कमिटीज आसा तांचो नंबर आमकां दिवपाक, सो दॅट वी कॅन हॅव ए मिटींग एंड मेक अरेंजमेंट फॉर द फंड्स. पण आतां म्हयनो जालो आमकां आजून कांयच रिस्पॉन्स मेळूना. नंबरूय दिवना आनी म्हूण रिस्पॉन्सूय ना. आतां हे अशें करून रोखडोच आनी पावस तेंगतलो आनी एक पावसान कांय काम करपाक मेळना. कित्याक हे एस्टिमेट जावन ते टेंडर फ्लोट जावपा जाय, तेजें एग्जिक्युशन जावपा जाय. सो हे डिले करता तितले अननेसेसरी डिले जाता तितलो आनी टायम वेस्ट जाता आनी पावस येतलो. ह्या कुमनदादी बिल्डिंग ही जी आसा, ही बिल्डिंग आतां सामकी मोडपा आयले कडेन आसा आनी आज पर्यंत सरकार हेजेर कांयच लक्ष दिना. जेन्ना जे कुमनदादीची जे कमिटी आसा या तेंचे फोरम आसा, तेंचे एसोसिएशन आसा, हे एसोसिएशनान कितलीश्यो रिप्रेझेंटेशन ती आसा ती एक कलेक्टरा दिले कडेन आसा आनी तेंणी सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ही रिपेर करची म्हणून ह्या नवी बांदची. पूण हांगा खंय तरी कलेक्टर ऑफिसांतल्यान जे काम जावपाचें आसा तें खंय तरी जायनासतना आज हांगा ही बिल्डिंग अशीच उरले कडेन आसा. ही इतली मडगांव शहरा भितर आसा तरी पूण हांगा ह्या बिल्डिंगेचेर कोण लक्ष दिना. जर ही बिल्डिंग केन्नाय पडपाक शकता. हांगा सकयल बशी रावतात, लोक रावतात, पूण ह्या हेजेर जर फाल्यां कितें जालें आनी वायट प्रसंग जर घडलो जाल्यार एक जबाबदार कोण आसतलो. म्हणून ह्या कुमनदादीची जे एसोसिएशन आसा, ह्या कमिटी आसा, हेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन सरकारान हितून लक्ष घालून बेगीच्या बेगीन ही जी बिल्डिंग आसा ही बिल्डिंग कंप्लीट करची आनीक आमकां एक रिलीफ दिवचो. गोवा 365 खातीर मडगांव साकून रमेश नायक रावत. नव्या कोरोना व्हायरसाचो सेगीत 24व्या दिसा 20,000 परस कमी केशी दिसून आयल्यात. जाल्यार फाटल्या 24 वरांत 12,514 नवी प्रकरणां सामकार आयल्यात. 251 जाणांक मरण आयिल्ल्याच्यो नोंदी आसात. सोमार हो आंकडो 5 दशलक्षाचेर पाविल्ल्यान कोविड-19 लागून संवसारीक मरणाचे संख्येत भारत 3रे सुवातेचेर पावला. कोरोना पेशंटांचो आंकडो 2 वर्सां भितर 5 दशलक्ष जाला. अमेरिकेत सगळ्यात चड 7,45,836,
ब्राझिलात 6,07,824 आणि भारतात 4,58,437 मरणांची नोंद जाल्या. मात फुडल्या कांय दिसांनी ही परिस्थिती हुस्को करपासारखी जावं येता, कित्याक तर देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान येवपी लोक सामाजीक अंतर दवरप, मास्क वापरप हे सारकिल्ले SOP पाळनात. पळयत थंय गर्दी. तिसऱ्या ल्हाराचो धोको कमी करपा खातीर भारतांतल्या अधिकाऱ्यांनी देशांतले फुडले सण आनी परबो जावचे आदीं कोविड-19 SOP लादपाचो निर्णय घेतला. ते खातीर दिवाळे आदीं जातले मेळाव्यांचेर निर्बंध हाडपाचें थारायलां. साथीच्या रोगांचे तिसऱ्या ल्हार येवपाची शक्यताय वाडिल्ल्याचें संवसारीक भलायकी संघटनेन म्हटलां. आतां मेरेन 40 परस चड देशांनी AY4.2 व्हेरियंट सांपडल्यात. भारतांत नव्या व्हेरियंटाची वट्ट 17 प्रकरणां सांपडल्यात. आतां मेरेन रशिया, चीन आनी इंग्लंड सारकिल्ले देश AY4.2 च्या भोवतेक प्रकरणांची नोंद करत आसात. रशियेंतली कोविड-19 प्रकरणां वाडीक लागल्यात. फाटल्या 24 वरांत सुमार 41,000 नव्या प्रकरणांची नोंद जाल्या. देशांतली कोविड-19 प्रकरणां सद्याक वर्साचे सुरवे सावनच वयल्या पावण्यार आसात. इंग्लंडान अहवाल दिला. ह्या अहवाला प्रमाण इंग्लंडांतल्या 50 मदल्या एका मनशाक 2 जानेवारी 2021 सावन संसर्ग जाला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या क्रिस्तांव भावांनी 1 नोव्हेंबराक ऑल सेंट डे मनयलो. हो संवसार सोडून गेल्ल्या क्रिस्तांव संतांच्यो यादी जागोवन तांकां आर्गां ओंपली. गोंयच्या किरिस्तांव भावांनी आयज सांताक्रूज ऑल सेंट डे मनयलो. संवसार सोडून गेल्ल्या संतांचे यादी जागोवन भावार्थांनी तांकां आर्गां ओंपली. संवसाराक अंतरिल्ल्या आत्म्यांचे शांतिकाये खातीर ह्या दिसा प्रार्थनाय करतात. सर्वसामान्य लोकांक फाल्यां आर्गां दितले. पळोवया सांताक्रूज इगर्जेच्या फादराचें उलोवप. आयज पवित्र सभा सगळ्या सांता मोगतांचो दीस मनयता. पवित्र सभेच्या कॅलेंडरा प्रमाणे दर एका सांताक एक दीस दिल्लो आमी पळयला. देखीक सांत फ्रांसीस जावियर ताका 3 डिसेंबर, भाग्यवान जुजेवाज ताका 16 जानेवारी असो एक दीस दिल्लो आमी पळयला. पूण आनिकूय जायते सांत आसात जांकां असलो दीस फावो करूंक ना म्हूण पवित्र सभेन तांकां आल्तराचो मानूय वा सांताचो मानूय दिवंक ना. तसल्या सांताचो आयज आमी उगडास करता. हे सांत घडये भाग्यवंत मनीस जे संवसारांत जियेतना भाग्यवंत जिवीत जियेले. ते जायत घडये आमचे आवय बापूय, भाव भयण, शेजारी, इश्टां, सोयरी हे जावन आसात ती मनशां. हांकां आमी चोयती भोवन पवित्र सभा म्हणटा. सांताक आमी कित्याक मान दिता काय? कित्याक ते जेजूच्या पावलांनी चल्ले. जेजू खातीर कांय सांतांनी आपलें रगत वारयलें. जेजूकूच आपली साक्षी ताणें दिले. हे सांत जावन आसात आमकां जण एकल्याक नमुनो असलेंच जिवीत जिवंक. हे सांत आमचे पासत देवा लागीं मागत आसात. ते जावन आसात मोदेस्ती. आनी ह्याच खातीर आमी सांतांक खेरीत मान दिता. आयज आमी आमकांच प्रश्न करुया जो प्रश्न इनास्त्या लॉयरान केलो. इफ ही एंड शी कॅन बिकम सेंट, वाय कांट आय? आमच्यांनी सांत जावंक जाता. जर तर आमी जेजूच्या पावलांत चल्ले, जेजू शिकून आपणायली, बागयां चल्ले जाल्यार जरूर आमी एक दीस सांत जातल्यो. हेंच कितें आमकां चण एकल्याक आयच्या दिसा मागुया. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. हे खेपे नरकासुराक वॉटरप्रूफ कपडे चोडोवचे पडटलेशें दिसता. हवामान खात्यान सांगलां 5 तारखे मेरेन खंय गोंयांत पावस घालून घेवपाचो आसा. कांय वाठारांनी 4-5 तारखेर कमी चड प्रमाणात पावस झडटलो. हे मजगतीत गोंयांत चडांत चड 35 जाल्यार उण्यांत उणें 24 डिग्री सेल्सियस तापमान उरतलें. फुडले 2 दीस मळब दाटिल्ले दिसून येतले. गोंयांतले कांय वाठार ओले जातले अशी अपेक्षा आसा. तशेंच 5 तारखे मेरेन दवाचोय सामनो करचो पडटलो. राज्याक हवामान बदला विशीं खाशेली अशी सुचोवणी ना. नुस्तेमारी करपी तारवाट्यांक हवामान खात्यान कसल्यो सुचोवण्यो दिवंक ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.